रेकॉर्डिंग ऐकत आहात तांकांय धन्यवाद केन्ना तुम्ही सेशन जॉईन जावन रेकॉर्डिंग पळयतात. एक सो आमी हे महाभारताचे दोखून कुंती महाराणी पात्र तिगेल विशीं आमी चर्चा केलेले आणि ताजे नंतर आमी भागवतमांतू 3 कोरची ती प्रार्थना ताजे विशय करता आसत. सो एक सानी प्रार्थना कोर हे सेशनान मुखार. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राधरानापरः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. या भागवतमांतू येवचे तसे श्लोक सूर्यस्कंदाचेंची. भागवतम म्हळ्यार देवालो अवतार ग्रंथा रुपारी आणि त्या भागवतमाचे एसेन्शियल पर्पज हेंच आशिल्लें की आमी एक प्रकार पळयल्यार ते भागवतम म्हळ्यार परीक्षित महाराजाक तागेले अंतसमयारी देवाल विशीं उडगास करच्याक तशींची त्या प्रकार आमकांय कशी देवाल विशीं उडगास करून चिंतन करूं येता. मत्सकर काणी भितर काणी आसा. परीक्षित महाराजाक तांकां मृत्यूचे श्राप मेळिल्लो आसता. तर ह्या समयार तांणी एकाग्र मनान कशी देवाल विशीं चिंतन करचें आनी तांकां सुखमनी तशींशी गायड करता म्हूण पळयता. म्हळ्यार भागवतम एक लेखार आमकां कृष्णाले पुरा एक नमुने लिला आनी तागेले विंगड विंगड लिला आयकूच तसले करता. जाल्यार आनीक व्हड विशय म्हळ्यार व्हड भक्त देवाले कोणा कृष्णाल भक्ती केलेले आसा तांगेले विशय सांगता. आनी हे पुरा विशय म्हणटात पळय हे प्रकृती हे पुरा देवाक आमी कशी देवालें चिंतन करूं येता पुरा समयारी त्या प्रकारान हें भागवतम आसा. आनी परीक्षित महाराजाक तागेले कश्टा समयारी अशें दाखोवन दिता भागवतम की कश्ट म्हळ्यार तुका मात्र न्ही मस्त जनाक असले नमुने कश्ट येयल्ले आसा आनी ते कश्ट येयले तेन्ना तांणी ते कशी ताजे परिस्थिती तांणी मुखार सून चमकली ती तें पळोवं येता. म्हळ्यार भागवत प्रमाणान एक प्रकार म्हणटात पळय अमलम यत वैष्णवानां प्रियम म्हळ्यार कसले एक नमुने दोश ना ते आनी वैष्णवाक प्रिय जावन अशें तसले ते एक भागवतम. ते भागवतमाक वही प्रार्थना करून मुखार सुरू. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन विधुनोति सुहृत्स. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंत अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सता. सो त्या प्रकारारी आमी ह्या भागवतमांची उच्चशील ती प्रार्थना कुंती महाराणी तुमकां सुनोवच्या. खंयच्या रुपार हें भारी एक व्हड रुपार आशिल्ली ती प्रार्थना कांय क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार एक ते ग्रंथांत बरोवन आशिल्लें प्रभुपाद स्वाम्यांचें बरोवन आशिल्लें तें रिपीट करच्याक प्रयत्न करता. सो बॅकड्रॉपांत आमी लास्ट टायम डिस्कस केलें म्हणल्यार कुंती महाराणीक कसले नमुने कश्ट येयले तिगेली नात्र गेल्ली ती अश्वत्थामान परीक्षिताक वेळी मारलें जाल्यार कृष्णान तें प्रयत्न केलें. कृष्णाल आशिर्वादान परीक्षित महाराज वांचून व्हरलो म्हूण पळयता. सो ह्या पुरा जत्तर वेळी ती कसले एक सुख मागून गेली आनी आमी पळोवं येता एक्चुअली महाभारतांतू ती धृतराष्ट्र आनी गांधारी ओटू
ती तपस्वी करचे बाद सरलेली. सो भायरची रूप पार पडलेल्यार एक प्रकार पुरो एक ट्रॅजेडी सी दिसता पुरो आमकां की कसन जाल्लें म्हणून. जाल्यार ही एक आध्यात्मिक लोक आसा, आध्यात्मिक आसा. आणि ह्या देवालें एक प्लॅनिंग आशिल्लें म्हूण पळयत. आनी कुंती महारानी सांगचें आसा हें पुरो असो विशय जत्ता आसा म्हगे जिवनांत तूं म्हाका कळना मू देवा, जाल्यार म्हाका खंडीत विश्वास आसा हें तुगेले खातीर म्हगेल्या चांगा खातीर अची. जाल्यार कुंती महारानी एक भार एक मना आशिल्लो विशय ह्या पुरा प्रार्थनेंत पळोवं येता. इतलें तीन तुगेलें हृदयपूर्वक जावन तें पुरा सांगचें हें प्रार्थनेंत तुगेलें वनांत कसन जाल्लें चेडूं जावचें तिका, तेका पांडूल मृत्यू जावचें आनी अज्ञातवासांत म्हळ्यार पुरा नमुने कश्ट येयले ते युद्ध जाता आनी हें भागवत मात सुरेश व्हड प्रार्थना. आनी हे इतली पुरा प्रार्थना म्हळ्यार ही नारद मुनीन ते असल एक भक्तालें कीर्ती वाडोवचें तसलें एक ग्रंथ बरोवपा देवाल भक्ती ताकाय वेदव्यासान बरयलेलें. आनी त्या वेदव्यासान ते भक्ताले कीर्ती बरयतना तो व्हड विशय म्हळ्यार भक्त जन कशी प्रार्थना करता ती ताजेन तांगेल कळटा तांगेल स्वभाव कसो न्हय म्हणून. सो हें भागवतमान तूं पुरा प्रार्थना आसा मस्त सकड आनी हातूंत पुरा कशी व्हड सूर जगताना सुरेश स्कंदान तूं कुंती महाराणी ती तिगेलें हृदयपूर्वक जावन आशिल्लें तो पुरा विशय सांगता. क्लासीक इमोशन्स म्हणटात पळय तशी सिद्धांत सांगता. आनी एक प्रकार दाखयता की भागवत मात स्पिरीट कसो न्हय म्हळ्यार एक शुद्ध भक्ती देवाल ग्रेटनेस आनी स्वीटनेस दोन्ही कळचशी व्हडपणय मधुरता. आनी तीन ह्या कृष्णाक केन्ना प्रार्थना दिलेली केन्ना कृष्ण युधिष्ठिराल राज्याभिषेक जावन बाद सरलो आनी तेन्ना तागेले मुखार येवन सांगता की तुमची पुरा कारण म्हणून. तिगेले 5 जन विजयी आशिल्लीं ती पुत्र पुराची नात्र नाती ते सांगता देवा हें पुरा म्हाका तुगेली लील कळना कसन जत्ता आसा म्हणून जाल्यार तुगेले मनांत कसन आसा तें हांव एक्सेप्ट करता म्हाका विश्वास आसा म्हणून. कसलें की तूं आमगेलो सुहृदम सर्व भूतानां म्हळ्यार तूं खंडीत आमगेलो वेलविशर शुभचिंतक. ताका म्हाका कळ आसना ही परिस्थिती कसले निर्माण जाता आसा जाल्यार खंडीत आमगेले चांगा खातीर अची म्हणून. म्हळ्यार एक प्रकार पळोवं येता की कश्ट मस्त कडेताना आमकां त्या परिस्थिती एक्सेप्ट करचें ऑब्लिगेशन ना आमी कोपार आशेत जाल्यार आमी पळोवं येता कशें महाभारताचें पात्रांत पळयत की गांधारीक कोपशील मनांत जाल्यार कुंतीन त्या भार एक प्रितीन कसन तिगेल्या जिवनांत परिस्थिती आयली त्या तिणें एक्सेप्ट केली त्या परिस्थितीक. सो ती सांगता हें प्रार्थनेंत की भारी कश्ट हें पुरा पळोवचें जाल्यार तूं म्हगेल्या परिवारा रक्षण केलां आनी ती हें प्रार्थनेंत तिणें सांगचें आसा की देवा कश्ट येवो म्हूण. इसलिए की तुगेले कश्ट येताना तुगेलो उडगास काडटा ती म्हूण. कोण अशी प्रार्थना करता की कश्ट येवं म्हणून म्हळ्यार हांव तो कुंती महाराणीलें तिगेले ते एक विश्वास दाखयता देवाल वयर. कसलें की आमी तुका तसो प्रार्थना अशी करना अशी बसल्यार वय कश्ट येता खंडिताची कश्ट खंडित येता जाल्यारय असल प्रार्थनेन तूं म्हळ्यार आमकां ते कश्ट सहन करचे तसली शक्ती मेळटा तशी त्या रुपार ही प्रार्थना आमी पळयत. सो तीन प्रार्थना करतना सांगचें की देवा आतां तूं वता आसा जाल्यार कश्ट आशिल्लो तेन्ना तूं आमगेलो एकटो आशिल्लो ताका कश्ट आयल्यारय लायक जाल्यार मागीर तीन सांगून घेवचें आसा की तूं यदुवंशा तूं आतां द्वारका वचून राबोर आमगेलो एकटो आशिल्लो जाल्यार खंयीय तूं आसल्यार म्हगेलें मन केन्नाची कशी गंगे समुद्रा होळून वता तशी म्हगेलें मन तुगेलें चरणकमला वयर होळून येवका म्हूण तुगेले विशय चिंतन करता म्हूण. सो अशी एक प्रकारान कुंती महाराणीन प्रार्थना करचें आसा. कुंती महाराणी प्रभुपाद सांगचें की देवाल विजयी शक्ती ती म्हूण. आनी कुंती महाराणीन कृष्णाक पुरा तिगेल्या कश्टा मध्येन तुवें कशी उडगास केल्लो हें एक इमोशनली रेंचिंग म्हणटा पळय तसलो तो एक विशय आमी पळयत. सो हें 8 अध्यायाचे 18 श्लोक देखून 43rd श्लोक तें ही प्रार्थना आसा. टोटली 26 श्लोक आसा ती. फर्स्ट 5 श्लोकांत तूं कशी देवा तुगेलें तुका मना वरचें कश्ट म्हूण दोनी नेक्स्ट 5 श्लोकांत तूं कशी रक्षण करता तें हांवें चिंतन करचें कश्ट म्हूण. ताजे मुखा वयल्यान तूं तीन सांगचें आसा तुगेली लील वय मना वरचें कश्ट म्हूण. आनी ताची मुखा वयल्या सेक्शनांत ती सांगता की ह्या पुरा तुका मना व्हरूंक जायना आमी कशी तुका तुका तुगेले विशय भक्ती करूं येता म्हूण. जाल्यार ती लास्टाक ताचें आन्सरय दिता की तुगेले प्रती कसन तें एक आकर्शण आसा त्यांचें एक व्हड रक्षण म्हूण. सो ती खंयच्याय रुपारी कसनय देवाल्या मागून घेयना इतलें सांगता तिगेले एक साक्षात्कार जाल्लो विशय
की मुगेल मन केन्ना तुगेल विशय चिंतन करो म्हूण गंग कशी समुद्रा वता आनी गुणगान मात्र करता ती विंगड विंगड देवाल नाव घेवन आनी एक म्हणता पळय प्रणाम मात्र करता तितल्यांची. सो प्रार्थनेन ती कसल्या मागून घेनात. सो ते सूर्य प्रार्थना आमी पळयलें. कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्. तांतो आमी हे प्रार्थने लास्ट टायम पळयलें. देवा तुका मनावरचे भारी कश्ट आनी प्रभुपाद स्वाम्यान कितले सकट लेक्चर दिलेलें आसा कुंती प्रार्थने वयली आनी तांगे कश्टा समयार तांकां कुंती प्रार्थना तांणी मनावरची आशिल्ल्या म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी लास्ट टायम आमी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान कशी हें वर्साचें एनालिसीस ताचें विश्लेशण केलेलें तें आमी पळयलें. सो एक प्रकारार हे एका श्लोकान तुजी कुंती महाराणी तिगे कसन तिगे साक्षात्कार देवाल विशय की देव म्हळ्यार भगवानची म्हणून त्या प्रकारार तिगेले ते साक्षात्कार सुरेश श्लोकान तूं सांगून दिता. दोन्ही श्लोक आमी पळयता की माया जवनी काच्छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यो धरव यथा. म्हळ्यार सांगता की हांव तुगेले मुखार राबिल्लो आसा जन दिक्षा पुरो की हांव तुका पळयता आसा म्हूण ना. तुगेले मुखार राबल्यार तुका मनावरचें जायना रे देवा. कसलें की तुगेलें पोझिशन तुगेलें स्थान इतलें व्हड आसा की आमगेल्या इंद्रियान तुका पळोवचें जायना आनी तूं काला भायर आस तूं. म्हळ्यार तुका अशें म्हणटात पळय अज्ञा अदोक्षजम अव्ययम म्हळ्यार एक प्रकारार तुका खंयच्याय रुपार पळोवचें जायना. आनी कशी एक नाटकांत तूं कोणी वेस घाल्यार तो मद मनुश्य कोण म्हूण गोत कळना पळय तशींच तूं मुखार आसल्यार तूं कोण म्हणून आमकां कळचना म्हणून. आनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान तें सांगिल्लें गोत आसा की खंयचे एक एक्टिविटी खातीर आमकां ताजे विशय कळपाक ताजे प्रिवियस नॉलेज आसूं का. आमी दृश्टांत पळयलेलें की कशी एक फॉरेनर एक भरतनाट्यम डान्स पळोवचे आयल्यार ताका तें भरतनाट्यम कसं गोतना देवा लील म्हळ्यार कसं गोतना ताणें येद्रा बसून ताका कसलें मना वचचें आसना. ताका एक ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज आसूं का तें कॉन्टेक्स्ट गोत आसूं का तें एक संस्कृती गोत आसूं का ते खंयचे विशय कळपाक जाय. तशींच तीं सांगचें नटो नाट्यो धरा यथा म्हळ्यार देवा तूं मुखार आस वय जे तुगे लीला तुगेलें हें पुरा मनावरचें कश्ट अशी कळूं जायना म्हूण त्या प्रकार सांग. आयच्या सेशनांत तूं आतां आमी तिन्ही श्लोक ऐकूया. तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया. तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया. तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया. कुंती महाराणी सांगते ह्या श्लोकांत तूं की देवा तुगेल विशय पुरा व्हड जन म्हणटात पळय परमहंस जन मुनी जन तांणी पुरा ते तपस्या कोरून तांकां तुगेल विशय कळटा. भक्तियोग विधानार्थम हे भक्तियोग म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून हें पुरा व्हड जन तांकां विशय कळचें. हांव एक स्त्री म्हणून पश्चिमी ही स्त्री म्हाका हें पुरा विशय कळटल वे म्हूण सांगता. अशी सांगता की परमहंस जनाक एक कश्ट सो ती अशी एक तिका मना व्हरता की सांगता तिगेल विशय की म्हाका कांय कळना म्हणून. जाल्यार आमकां तसं कुंती महाराणीक हो पुरा विशय गोत आशिल्लो जाल्यार हें एक शुद्ध भक्ताचो स्वभाव आनी तांकां तशी दिसता बदाची की आमकां देवाक सनय गोतना तुगेल विशय म्हणून. सो तांगेल ते एक नम्र स्वभाव म्हणटात पळय तें अमानित्वम तें ह्युमिलिटी तांगेली. आतां कोणाक जाल्यार एक पळय एक लेखार दृश्टीर पळय देवाक कंप्लिटली अंडरस्टँड करचें जायना. व्हड भक्ती जाल्यार वय तांणी सांगता ती की आमकां कसं की देवाल विशय गोत आशिल्लो ते आमी सांगता ती देवाक कोणाक कळचें साध्य आसलें म्हणून. ताका प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें की कसं एक विशय कळल्यार शेअर करया ती.
पुरा विषय गोत आसा तशें कांय ना जाल्यार आमगेले मनांत तूं तें आमी आयकलेलें तो विशय शेअर करता. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर तांची आजी एग्जाम्पल सांगता ती की व्हड मुनी जन वय म्हणटात पळय तें तांकां पुरा तांगेली तपस्या बुद्धीचो उपयोग केल्यार पळय तांकां देवाल विशय कळना म्हणून कुंती महाराणी प्रार्थना करता की म्हाका कसले तुगेले विशय गोतना जाल्यार हांव कसले तुगेली स्तुती करता आसा गोतनाशी म्हणून. सो परमहंस म्हळ्यार हंसान ते कशें एक वैदिक हातूंत सांगिल्लें आसा की तांणी उदक आनी दूद मिक्स केल्यार तांकां ते दूद मात काडूंक वता आसा म्हणून हंस शिर न्याय म्हणून सांगतात ताका. म्हळ्यार तांणी दुद्धा अंश मात काडटात उदका दुखून म्हळ्यार एक प्रकार परमहंस जन म्हळ्यार ह्या लोकांत असल्यार संवसारांत असल्यार तांकां तो देवाल विशय मात कसं त्या मात तांणी ग्रहण करतात विंगड विशय पुरो सोडतात आनी मुनिनाम म्हळ्यार हर एक ग्रेव म्हणटात पण थॉटफुल एक चिंतन करून खंयच्या विशयार उलोवचें. सो तसलें परमहंस आनी मुनिनाम तांणी म्हणटा ती आनी मेकळे तसले स्त्रिया कशें कळटलो हो विशय. स्त्रिया एक प्रकार पळय येता म्हळ्यार एक ते आमगेल्या ह्या संवसारा विशयांत कसं एक आकर्शण आसा पळय ती मेंटॅलिटीक ते स्त्रिया म्हणत म्हळ्यार अशी न्हय की अशी मेंटॅलिटी दादलो मनुष्य असो बायल मनुष्य असो स्त्री असो पुरुष असो दोग जाणां हे मेंटॅलिटी अशें आसा दिस स्त्रियाक मात म्हूण न्हय म्हूण सांगेत. सो एक प्रकार आमी सिद्धांतीक रुपार पळयल्यार एक संवसारात जन्मा येता ती स्त्री असो पुरुष असो आमी हे देहात संस्कार कसं आसा तातूंत पडटात खंडिताची जाल्यार एक हिस्टॉरिकली एक पर्स्पेक्टिव्ह पळयल्यार की स्त्रिया जनाले तांगेले ट्रेडिशनली पळयल्यार तांगेलें तें कसं एक कर्तव्य आशिल्लें त्या चेडूआ लालन पोषण करचें आनी तांतू ताचे प्रकार तांणी त्या चेडवाल देह ताजे विशय ते चड चिंतन करतना तांकां त्या देहा संबंधीत आशिल्ल्या विशयांतू तांतूं चड तांणी काम करता आशिल्लीं ती तांगेली ते पुरा जबाबदारी तशी आशिल्ली की सांज चेडवांक पळोवचें तांगेली कॅर घेवचें इमोशनली कनेक्ट जावचें चेडवांक. सो जाल्यार हो विशय पळयल्यार अशी न्हय की तो खंयचे एक म्हणटात पळय सांग विशय म्हणून कसल्यार की हे एक डीपर इमोशनल कॅपॅसिटी आसता पळय खंयचे विशयांत ते इन्फिरियरिटी न्हय ते एक नमुन्या एक इंटेलिजन्सच ती एक बुद्धी जावका कसले की ते इमोशनल इंटेलिजन्स असल्यारीची एक चांग रुपारी चेडवां नर्चर करूं येता गायड करूं येता आनी तशी जावन नव्हते म्हणटात पळय ते मुखार चलता चांग रुपारी सो ते इमोशनल सेन्सिटिव्हिटी म्हणटात पळय स्त्रियांत तो चड आसा म्हणून सांगिल्लें आसा ताचे निमित्त चांग रुपार ते चेडवां पळोवच की तांकां एक एम्पथी आनी ते एक इंट्युशन म्हणटात पळय कसं कोरका म्हूण ते एक पुरुशांक एक चड आसा ते प्रकृती रुपारीची म्हूण सांगेत. सो ह्या वेळी एक इंटेलिजन्स ते एकदम प्रफाउंड इंटेलिजन्स आनी खंयचे एक परिवाराक समाजाक ह्या रुपार ते इमोशनल इंटेलिजन्स तें एक नमुना म्हणटा ते एक व्हड महत्वाचे विशय चांग रुपारी एक परिवार आनी समाज मुखारसून वचचे खातीर. सो एक प्रकार ट्रेडिशनल रुपार पळयल्यार इवन वैदिक संस्कृतीन तुवें पळयल्यार चांग रुपार स्त्रियां डिपिक्शन आसता फेमिनीन डिवायन फेमिनीन आतां आमी पळयल्यार पुरा म्हणटात पळय देवी देवता तांकां एक कपला रुपारी प्रस्तुत जातात आमगेले थंय ते देवील नांव सुरेची सीताराम राधा कृष्ण खंयचेची विद्याचे देवी म्हळ्यार सरस्वती. सो स्त्रियांक ते एक स्थान आनी ते एक फेमिनीन एनर्जीक ते स्थान वैदिक प्रकृतींत कशी आसचीची भगवद्गीतेंतूय बुद्धी म्हळ्यार एक फेमिनीन क्वॉलिटी म्हणून सांगिल्लें आसा. सो एक प्रकार सिद्धांतीक रुपार पळय येता मेटाफिजिकल रुपार पळय येता बुद्धी म्हळ्यार एक फेमिनीन एनर्जीची म्हणून त्या लेखार डिपिक्ट केलेलें आसा. जाल्यार वय एक म्हणटात पळय फिजिकल रुपार पळयल्यार बलपूर्वक पळयल्यार खंडिताची पुरुष आनी त्या स्त्रियान त्या प्रकृतीन ते डिफरन्स आसा म्हूण पळयता. आज जाल्यार युद्ध कसले विशय जाल्यार पळय ते सुरे कसन सांगता ती की विमेन एंड चिल्ड्रनाक सुरे सेव करता म्हणून म्हळ्यार कशें की एक तो एक विशय आसा तांणी मोर वल्नरेबल आसा ती म्हणून म्हळ्यार तांगेलें एक रक्षण करता सुरेख म्हणून आनी ते पुरुश कोण आसा ती तांणी ते एक जबाबदारी घेवका चेडवां बायल मनशाक रिस्पेक्ट करचें आनी तांगेलें रक्षण करचें. जाल्यार हो पुरो विशय आसल्यार मेन खंयचो विशय भक्तीचोच. सो प्रभुपाद स्वाम्यान
अशी एक रुपारी की कशी एक समाजाचे चांगा खातीर कशी एक जेंडर रोल असता म्हणून तांणी तें बरयलेलें आसा जाल्यार प्रॅक्टिकली पळयताना प्रभू स्वाम्याने पळयलेलें की पुरा जनाने परिस्थिती विंगड विंगड असता आता वेस्टर्न विमेनांतले परिस्थिती विंगड असता एक ट्रेडिशनल सोसायटीन तूं भारतीय स्त्रियांक ते एक परिस्थिती विंगड आसा सो तांगेल कॅपॅसिटी आनी तांगेल एबिलिटी लेखारी तांणी भक्तींत मुखार सून वचचें म्हणून प्रभू स्वामी मस्त पण अशी सांगिल्लें सांगे लेक्चर सांगतो की स्त्री कोण आसा ती तांणी ॲज गुड एज देअर मेल काउंटर पार्ट्स म्हणून म्हळ्यार तेंच्यान तूं मागशी ना ती सो एक प्रकार ब्रॉड कॅटेगरी पळयल्यार अशी न्ही की स्त्रियांक कसं कॅपॅसिटी ना और एक पण त्याचं मिसअंडरस्टँडिंग असता की हे वैदिक संस्कृती म्हळ्यार स्त्रियांक स्थान उणें गौरव उणें म्हणून तशी काही नाही आमी चिके ब्रॉडर रितीर पळयल्यार ते परिस्थिती अनुसार ते एक ताचे विशय आमी चिंतन करूं येता कोण एक ट्रेडिशनल जावन प्रिडॉमिनंटली ट्रेडिशनल म्हळ्यार पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह सांगचे न्ही जाल्यार एक ट्रेडिशनल जावन आशिल्ले एक सोसायटींत आसल्यार थंयची काही जेंडर रोल चिके मोर वेल डिफायन्ड आसता ती म्हणटात पळय ते चेडूवाला ग्रिपींग डिस्पोजिशन सो तसं ल्हान तूं त्या ट्रेडिशनल जेंडर रोलान तूं एक जनाक तांतू कम्फर्टेबल आसता सो तशें आसतना अननेसेसरी फोर्स करून पुरुषाल काम करका तशी काही नॉट नेसेसरी तांणी तसं सर्व्हिस घेव येता तेंची तांगेल जेंडर रोल तांगेल त्या सोसायटी ट्रेडिशनल रुपार आसा तसो विशय घेव येता सो प्रभुपाद स्वाम्यान कोण ते एक ट्रेडिशनल अपब्रिंगींग कोणाल आशिल्लें तांकां ट्रेडिशनल सर्व्हिस वेन सर्व्हिस करच्याक तांकां एनकरेज केलेलें हाँ जाल्यार अशी सादी आसा वेस्टर्न कंट्रीज जावं असो और भारतांत वेस्टर्नाइज्ड जावन आशिल्लें एक परिवारांत तूं कोणालें अपब्रिंगींग आसलें तांगेल सोशल कल्चर तशें आसल्यार थंय म्हणटात पळय सानपण दाखोवनूची कसं एक डिफरन्स ना जेंडरान तूं दोगा जनांक कसं करूं येता त्या प्रकारार एक अपब्रिंगींग आसा तेत ना ते डिफरन्सीस उणे आसता म्हळ्यार त्या प्रकारार मागीर कोण ते खंयच्या रुपार ते सर्विसान तांणी हॅपीनेस आसता ती खंयच्या रुपार तांणी तांगेल जिवनां मुखार सुरू वयता तांगेल ते एनर्जी कशी आसा हें सप्रेस जावचें नाचें ट्रेडिशनल जेंडर रोला खातीर सो भक्ती प्रिंसिपलार एक लेखार पळयल्यार ब्लायंडली ऑपरेट जावचें न्ही बट मोर ते इंडिविज्युअल नेचर आनी ते सोशल कल्चर कसं अपब्रिंगींग आसा पळय त्या लेखार आमी ते रोल आसा म्हूण पळयता सो भक्ती प्रिंसिपल्स आयची काळांतूय ते रेलिव्हंट आसूं का आणि ते कॉन्टेक्स्टा लेखारी अप्लाय करता सो एक प्रकारारी स्त्री जावन जन्म असो पुरुषा जावन जन्म तसो तो आणि ते कशी रुपार तांणी भक्तींत मुखार सून वचचे का ते तांगेले इंडिविज्युअल नेचरय आणि तांणी खंयची सोशल कल्चरांतू तांणी अपब्रिंगींग आसता तांणी व्हड जाली ती त्या लेखारी डिसिजन घेवपाक खंयचे एक समाज आसा पुरो थंय मोर कंटेम्पररी आसा मोर वेस्टर्नाइज्ड आसा तेत ना थंय तसल समाजांत देखून स्त्रियांक एकदम ट्रेडिशनल रोल प्ले करता म्हूण जाल्यार तें साध्य आसना तशींची आमी पळय येता की खंयच्या समाजांत पुरा जाणां इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी देवाल विशय तांगेल ते कसं बेस्ट पर्सनॅलिटी भायर येवच्या खातीर तें एक ऑपॉर्च्युनिटी आसूं का म्हळ्यार खंडिताची तांगेल सिच्युएशना लेखारी ते प्रॅक्टीस करूं येता म्हूण सो अशी न्ही की पुरा दादले मनशान करचें काम ते बायल मनशान करता ते इक्वॉलिटी पॉयंट ऑफ व्यू ना ते करूं जावचें साध्य आसा पुरो और करूं जायनावे पुरो कसं की फिजिकल डिफरन्सीस आसा ते खंडित आसा कसं एक ते बलपूर्वक जावन काम करचें आज काही पळयल्यार तांतू पुरुष जन चेड आसा ती सो एक कशें की एक बायोलॉजिकल लेवलार कशें की एक डिफरन्स आसा सो खंयच्यान तूं कसं एक्स्ट्रीम पोजिशन घेवका म्हूण ना की हें काम बायल मनशां करूंक जायना म्हूण ना ಸ್ವಲ್ಪ जन आसच्या पुरो ती कोणा करूं साध्य आसा और हें काम पुरा जनान करता बायल मनशान करूंक ना ಸ್ವಲ್ಪ काम करून कोणाक मना ना जाल्यार करता म्हूण ना सो तें बायोलॉजिकल सायकोलॉजिकल पुरा डिफरन्सीस आसा सो एक इक्वालिटी म्हणून म्हणटात पळय वैदिक प्रिन्सिपल हें बायल मनशां अशी सांगलां तशी सांगलां और हें प्रार्थनाक मिसअंडरस्टूड करूं की कुंती देवीन सांगलें पश्य मे स्त्री हांव स्त्री न्हय ताजे खातीर म्हाका करूं जायना तशी न्हय सो हें इक्वॉलिटी एक लेखारी एक समाजा लेखार पळय येता की इक्वॉलिटी म्हळ्यार मेन विमेन पुरा जनाक पुरा नमुने जॉबार पुरा जन इक्वली करता नॉट नेसेसरी लिटरल मिनींग घेवका म्हूण ना जाल्यार तांगेल परिस्थिती तांगेल अपब्रिंग लेखारी म्हणटात पळय सायकोफिजिकल नेचर तांगेल कसं आसा त्या लेखारी रिअलिस्टिकली कोणाक तेंच्यान तूं कशी मुखार सून वचचें तांगेल इंडिविज्युअल नेचर
आनी ते सोशल कल्चर खंयच्यान तांणी व्हड जाली ती त्या लेकरतान तांणी तांगेले इनिशिएटीव घेवप की तांणी देवाल सेवा कशी करूं येता सो ह्या प्रकारान आमी ते अंडरस्टँडींग जास्त जाल्यारी ताका आमी पुरा जनांक प्रोग्रेसिव्हली फॉरवर्ड करूं खंयच्या रुपार खंयच्या विशयार उणेपण आसा ऑर पार्शालिटी आसा तशी लेखुका म्हूण ना तशी आमी मनावर येता नेक्स्ट श्लोकावरचे आमी आयकुया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हांगा पळय येता की देवकी कृष्ण स्तुती करता आसा भगवान श्री कृष्ण स्तुती करता आसा म्हळ्यार पुरा विंगड एस्पेक्ट की वसुदेवाल पूतू सो एक प्रकारार ही कसले की ती अक्क आशिल्ली कृष्णाली अण्णा बहिणी अक्का सो एक प्रकार तिगेले त्या वात्सल्य रस तिगेले आसची मनांत म्हळ्यार कृष्ण तिगेले बच्चो त्या प्रकारान तिगेले मनांत आसा सो ती सांगता की कशी म्हणून म्हळ्यार वासुदेव आसा जाल्यार वासुदेवाकी ना चड देवकी आनीक तिगेले भागी कसले की कृष्ण तिगेले पोट्टांत बशिल्लो म्हणून गर्भांत सो ती सूर करतना कृष्णाय ती म्हणून सांगता हे कृष्णाय म्हळ्यार पुरा वैष्णव जनां खातीर हें प्रितीचें म्हूण कसले आमी पळया ती कसले एक प्रार्थना करता ते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय कृष्णाय म्हणटात म्हळ्यार आमी ते खंयच्याय विशयान ते कृष्णाक एक उदगास करतात एक सामाजिक रुपारी पळयले कसले एक नैवेद्य करतना कृष्णार्पण मूर्च सो त्या प्रकारारी आमी पळयता सो हो एक विषय आमी पळयता की कृष्णा तें नांव संजयान धृतराष्ट्राक उद्योग पर्वांत म्हणून आसा आनी सांगचें आसा कृषभूवाचक शब्दो नाश्च निवृत्तिवाचकः तयोर ऐक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते म्हणजे कृष्ण हे म्हळ्यार देवान तें एक आकर्शण म्हणून म्हळ्यार कृष्ण आनी देवान तें एक आनंदमय जावन आशिल्लो तो स्वभाव सो तो कृष्ण म्हळ्यार एक सर्व रुपार आकर्षण करून एक आनंद दितलो देव म्हळ्यार एक संजयान धृतराष्ट्राक सांगचें म्हळ्यार कृष्णाक नांव म्हूण तशींच आमी रूप गोस्वामीन सांगचें पळयता की तांणी सो हे एक प्रकारार म्हणटात पळय एक तत्व विचार म्हणटात देवाले कृष्णाल तें मिनींग कसो म्हणून आनी रूप गोस्वामीन ताचे कृष्णाल नांवाचे रस विचार वय दिवचे आसा आनंदैक सुख स्वामी श्याम कमल लोचन गोकुलानंदनो नंद नंदन कृष्ण इर्यते म्हळ्यार तो कृष्ण कोण राधालो तो प्रिय जावन आशिल्लो राधाक तो आनंद सुख स्वामी म्हळ्यार तो पुरा रुपार आनंद दितलो श्यामम तो श्याम वर्णाचो कोण कमल लोचन जावन आशिल्लो गोकुलाचो नंद नंद नंदा नंदनो नंद म्हळ्यार नंद 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 बाबल पूत सो त्या प्रकारे तागेलें नांव कृष्ण सो एक प्रकारार आमी पळयता हें हरे कृष्ण म्हळ्यार राधा आनी कृष्ण आनी त्या प्रकारार कृष्णाल त्या नांवाचें ते व्हड विशय आसा ताची ती प्रार्थना सुरू करतानाची कृष्णाय वासुदेवाय म्हणटात सो कृष्ण देवाल मस्त सकट रूप आसा जाल्यार कुंती देवी एक प्रकार सांगता की देवा तूं हे कृष्णाल रुपारी वसताना तूं पुरा चड अप्रोचेबल आसा म्हूण अप्रोचेबल म्हळ्यार कोणाक एक अप्रोच करचें केन्ना भंय करना म्हळ्यार हां मस्त जन आसच्या पुरो एक एक जनाले आमकां उलोवच्याक म्हणटात पळय भंय करना तांगेले कसले वचून उलो येता म्हूण तशें दिसता मनांत इवन पॉलिटिक्सान थंय पळयल्यार पळय कोण अप्रोचेबल आसतात पळय तांणी विन जावचें इलेक्शन चड जावन म्हळ्यार अशी कोणाचे म्हणटात पळय की अशी तांगेली एक पर्सनॅलिटी आसा
की तांगेल्या वचून कसं एक विषय सांगेत आणि त्यांनी ऐकल अप्रोचेबल. सो एक प्रकारे कुंती देव कृष्ण म्हळ्यार एक भारी अप्रोचेबल दिसता आसा. मत्स्य अवतार जावं, नरसिंह अवतार जावं, इवन रामाल अवतार पळयल्यार इतले अप्रोचेबल दिसना ती म्हणून. अखिल रसामृत मूर्ती म्हळ्यार एक देवाला एक अनबिलिव्हेबल ग्रेटनेस म्हणतात पळय, जाल्यार देवाला एक अनबिलिव्हेबल अप्रोचेबिलिटी वेस म्हळ्यार इततो व्हड जावन देव जाल्यार आमी तागेल्या वचून कसं मुझे सांगेत म्हणून. म्हळ्यार असल पुरो विषय आमी देवाला नामस्मरण करता, जप करता, उडगास दवरल्यार हर एक प्रितीपूर्वक जावन देवाला देवाला ते अप्रोचेबल एस्पेक्टस पळय ते एक मना वेल्यार ते भारी खुशेर देवाला नामस्मरण करूं येता मग. सो ती कृष्णाय वासुदेवाय. सो ती एक प्रकार सांगता अप्रोचेबल म्हणटात पळय कोणीय तुका तुगेले अप्रोच करून तुगेले प्रार्थना करूं येता, तुगेले उडगास करूं येता म्हणून जाल्यार ते तशी मना वयताना कृष्णाय म्हळ्यार कोणीय तुगेले देवा तुगेले येवेत म्हणून जाल्यार कोणाक इना चड व्हड भाग्य म्हगेले भावालें वसुदेवालें म्हूण ती तशी लेखता कृष्णाय वासुदेव. कसं जालें की ताण एक पुत्र मागून घेतिल्लो तुगेल्या मतलेंची जाल्यार तुका दिसलें की तुगेल्या म्हणजे विंगड कोणीय ना ती ताका तूंची जन्मांत आयली तागे घरकडे म्हूण तागेलें कसं व्हड भाग्य म्हूण कृष्ण तेन्ना तिका दिसके पुरा जनाल भाग्य व्हड आसा कोणीय तुका अप्रोच करूं येता जाल्यार तांतूय वसुदेवाल भाग्य म्हगेल्या भावाल वसुदेवाल भाग्य कितलो व्हड की तूं तागेल्या घरांत तूं आयला म्हूण. म्हाका तिका दिसता काय वसुदेवाल भाग्य कशी व्हड आसा वय जाल्यार ताजे की ना व्हड भाग्य देवकीलें कसलें की तिका तुगेले खातीर आनीकय प्रीत आशिल्ली आनी तूं तिका तुगेलो आवसो म्हूण स्विकार करून तिगेलें घर बांदून तूं आश्रय घेतलो आनंद घन रूप तुगेलें जाल्यार तूं तिगेलें घर बांदता आश्रय घेतलो ताका अशी त्या देवकीक देवान घर बांदता आसतना ती इतली रेडियंट आशिल्ली काय म्हळ्यार ते आनंद घन रूप तशा देवान तिगेलें घर बांदता आशिल्लो तो म्हणून. सो तशी ती कुंती प्रार्थना करता आसतना लेखता काय जाल्यार वय वसुदेव वय देवकी वय जाल्यार तांगेलें की ना व्हड भाग्य नंद महाराज जालें म्हणून. कसं जालें कृष्ण तांगेलो ಸ್ವಲ್ಪ काळ आशिल्लो जाल्यार मुखार वचून तो नंद महाराजा लोटू राबला म्हणून आनी कितलींय वर्स राबला तो गोपकुमार जावन. देवकी नंदनायचे नंद गोपकुमार जावन कितलींय वर्स नंद महाराजा उठू राबला तागेल भाग्य आनीकय व्हड दिसता म्हूण सांगता. स्वामी रूप गोस्वामीन ते एक सांगचे आसा श्रुतीम अपरे स्मृतम इतरे भारतम अन्य भजन्तु भावभीतः अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म. अशी ते रघुपती उपाध्यायन सांगिल्लो एक प्रार्थना म्हूण रूप गोस्वामीन सांगचे आसा तांगेले पाद्यावलींतून की पुरा जनाक हांव संवसाराच भंय आसता आनी संवसाराच भंय आशिल्ले निमित्त पुराजन हे पुरा म्हणटात पळय वेद शास्त्र वाजितात के वेद शास्त्र वाजितात के एक जन स्मृती एक जन श्रुती वाजितात के स्मृती म्हळ्यार महाभारत आनी ह्या पुरा वाजितात के म्हळ्यार भंयान की कसं कोरता हें जिवनांत तूं म्हूण जाल्यार तो रघुपती उपाध्याय तो सांगता की पुरा जनान भंयान वाजिता आसच्या पुरो जाल्यार हांव सांगचे म्हगेल अभिप्राय दिवं हांव तो कृष्णाले बापसूल नंद महाराजा उडगास करता तेन्ना म्हगेल भंय पुरा वता तो नंद महाराजू कोणाला आंगणांत तूं कृष्ण खेळता आस म्हूण हे रघुपती उपाध्यायान प्रार्थना म्हूण नंद महाराजान विशय. सो त्या प्रकारारी कुंती महाराजी सांगता आनी लास्ट श्लोकास ती सांगता गोविंदाय नमो नमः. आतां कृष्ण गोविंद केन्ना जालोलो केन्ना ताणें पुरा गोविंद म्हळ्यार कोणें पुरा इंद्रियाक तागेल कोणें पुरा जन इंद्रियाक कोण एक आनंद दिता विंद गोविंद आनी पुरा रूपान आकर्षण करून तांगे मन ते इंद्रिय पुरा तागेले चरण कमळार येवच तशी करतलो तो गोविंद म्हूण. गोविंद म्हूण नांव केन्ना येता धांची स्कंदांत तूं गोवर्धन ते 25, 26, 27 चॅप्टरार केन्ना ते गोवर्धन लील जाता तेन्ना ते गोविंद म्हूण नांव येता देवाक म्हूण सांगता. सो ह्या एजार ते एक सर्टन एज ते देवाल चड टायम एक प्रकार म्हणटा देव एक्सक्लुसिव्ह आशिल्लो प्रॉपर्टी म्हणटात पळय नंद महाराजाल यशोदाले आनी स्वल्प जन कोण मालगड गोपिका स्त्री आशिल्ली तांगे लोटू अशी आशिल्ली कृष्णान विंगड जनाल लोटू तागेले चड टायम वचचे नाशिल्लें जाल्यारीची
हें गोवर्धन लीला आमी पळोवयाची कारण ती धांची स्कंदांत येता 25, 26, 27 चॅप्टरांतू तेन्ना आमी पळयता कृष्णान ते गोवर्धन पर्वत उखलताना ते पुरा वृंदावनाचे पुरा जन कोण आसा ती पुरा जन देव पळोवन तागेले म्हणटात पळय प्रीती आनी भक्ती तागेले एक दर्शन दिवन ते आशीर्वाद दिता आनी पुरा जन ताका ते गोविंद म्हणून म्हळ्यार पुरा जनाला ताणें तें एक प्रकार आकर्शण केलेलें आमी सो एक प्रकार पळय येता की सानपण देखून म्हणटात पळय गर्गमुनी देखून ते नामकरण संस्कार कोर्स देखून ताणें चमकुचे सूर केले देवान कुडले सल्पिळान म्हणटा पळय सुर्याची घोड करचे सूर क्रॉलिंग म्हणटात पळय मागीर चमकुचे सूर केलें आनी कुडले चमकुचे वयर सूर केला म्हळ्यार एक लेखार पळय नॉर्मल ते पिडियाट्रीक चायल्ड डेव्हलपमेंट आसतालें पळय की हे समयार घोड करूंक हे समयार चमक कृष्ण ताजे किना चिके वेगळी आशिल्लो म्हळ्यार चिके फास्टर आशिल्लो तागेलो आनी आनी त्या उलोवचे उतरय म्हणटात पळय ते किशोर अवस्था कशें एक चिके एक व्हड जाता चिल्ड्रन उलोवचे पळय तशें तो पुरो विशय 5-7 वर्सांनी उलोवचे सूर करता म्हूण पळयत एक 5 वर्स ते कौमार 5 वर्स देखून ते पौगंड म्हणटात आनी 11 वर्स देखून ते किशोर अवस्था म्हूण देवाल सांगतात जाल्यार आतां आमी पळयत की नंद महाराजा नंतर ही कुंती महाराणी यशोदाल विशीं सांगता आशिल्लो जाल्यार ती सांगना जाल्यार की यशोदाल ती प्रीती ती इतली एक्सक्लुझिट आसा की तिका ते म्हणटात पळय आउट ऑफ रेवरन्स म्हणटात पळय ती प्रीत इतली व्हड आसा यशोदाली की ते हांव ते सांगचें तिगेलें नांव वय काडना हांव म्हळ्यार तिगेले मनान तूं कुंती महाराणी ते एक विशय एक पळयल्यार ते प्रार्थनेन तूं थंय कितें मुखावेल ते 31 वर्सान ते उल्लेख करचे आसती न्हय जाल्यारीची वसुदेव देवकी नंदनायाचे म्हूण ताची मुखारी ती म्हणटात पळय इनडायरेक्टली रेफरन्स दिता वय जाल्यार ती यशोदा आनी गोपिका स्त्रियां विशय कुंती महाराणी सांगना म्हळ्यार ती कशी दिसता की तांगेली प्रीत इतली व्हड आसा की ते हांव उल्लोवच तशी ना ती मेगेल क्वॉलिफिकेशन ना ताजे विशीं उलोवच्या खातीर म्हूण ती ते सांगना म्हूण एक प्रकार आमी पळयत सो हें एक विशय पळयता की हें प्रार्थना सूर करतना की देवाल नामस्मरण पोरणू एक सूर करता म्हूण कसलें की देवाल नामस्मरणान तूं देवाल ते प्रीती ताजी सीड आसता तूं आनी ती म्हणटात पळय तें हें पुरा जन भक्तालें वसुदेव असो देवकी असो तांगेल ते प्रीती कशी एक देवाल खातीर आसा तें उडगास कोर न्हू देवाल नामस्मरण करता आसती म्हूण ते एक श्लोक आसा हरीर गोप शौनी पती मिथुनाम अन्यच विबुधा न क्रूरम चित्तम हृदयतम ईशलवमपि अहो तेषां प्रेरणा विलसित हरौ यस्तु बलवान हरेर्वा यस्तेषु धृत्यति स एव प्रतिपदम म्हळ्यार ह्या श्लोकांत अशी सांगिल्लें आसा की देवा तुगेल विशय उडगास केल्यार नंद महाराजाल विशय उडगास केल्यार और विंगड देवाल विशय उडगास केल्यार जाल्यार मेगेल हृदय म्हळ्यार हांव क्रूर आसा म्हूण एक भक्तान प्रार्थना करचें की क्रूरम चित्तम म्हूण कांय प्रयोजन ना कसन केल्यार म्हळ्यार मेगेलें हृदय इतलें क्रूर आसा तुगेल उडगास केल्यार कांय जायना म्हूण जाल्यारीची सांगता की ते व्रजवास म्हळ्यार ह्या पुरा जनांनी केन्ना तांगेल प्रीती तुगेल खातीर कसन आशिल्ली आनी कशी देवा तूं तांगेल प्रीतीक पळोवन तूं मेळटा जाता आशिल्लो हो विशय उडगास केल्यार मेगेल क्रूरता वय वता आनी हें भक्ती ना तांचें तशींच त्या प्रकारार कुंती म्हणटात पळय हें पुरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद म्हळ्यार हें तांगेलें व्यक्तित्व उडगास कोर न्हू तांगेल प्रीती कशी आशिल्ली तुगेल देवा तुगेल खातीर आनी तांणी देव तांकां कितली प्रीती करता आशिल्लो हो विशय उडगास करता आसा कुंती महाराणी म्हूण आमी हें पळयत ह्या प्रार्थनेंत तशी आमी आनीक एक वर्स पळोवया आनी हाजेर सेशन कंक्लूड करयाचें नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमः पङ्कजनाभाय
नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे. सो हांकां कुंती महाराणी सांगचें आसा पंकज म्हळ्यार चिखलान दोकून जन्म येवचे, बॉर्न ऑफ मड म्हणटात पळय तशी. पंकज म्हळ्यार ते लोटस म्हणटात पळय ते चिखलांत आसता म्हणून. सो तशींची म्हणटात पळय कसंकी एक विशयान तूं ताजे भायर दोकून येयल्यो. एक प्रकार पळय अर्च विग्रह वय आमी पळयल्यार फातराचे लाकडाचे जाल्यार तांतू देवाल स्वरूप आसता आनी तो देवूची म्हणून म्हळ्यार पंकज त्या लेखार आमी पळयता. पंकज म्हळ्यार लोटस फ्लावर वय जाल्यार अर्च विग्रह वय चिखला म्हळ्यार नॉर्मल एक दिसता धातू अशें ह्या संसाराचे फातोर अशें पुरो लाकूड असो तांतू दोकून ते अर्च विग्रह येवचे न्हू. देवान तांतू आवाहन जावन देव तांतूच येता. तशींची पंकज म्हूण सांगयता. आनी पंकज म्हळ्यार कसं न्ही ते भयच्या चिखलान तूं एफेक्ट आसना. तशींच आमी पळयता देव वय हें अवतार घेतना हें संसाराचे विशयान कसं न्ही कनेक्टेड ना. देवाल प्रार्थना करतना नॉर्मली चरण कमला दोकूनच सूर जावचे प्रार्थना केन्ना. देवाल पुरा भक्तान पळयलें जाल्यार हांगा पळयता कसलें की कुंती देवी कृष्णा लायक ना. ते सांगल्यार मागीर कृष्णा ते लायक जाय आसता म्हणून ताका पांयां दोकून न्ही प्रार्थना करतना कुंती देवी नाभी दोकून सूर करता म्हणून. कृष्णाक म्हळ्यार कन्फ्यूज कोर न्हू ताका एम्बेरेस करचो नाका तुगेले पांयां चरण कमलाक म्हणून ताका नाभी दोकून सूर करता म्हणून. सो ती पांयां विशय चरण कमला विशय सांगन तिका मस्त मन अशें पुरो ते चरण कमला विशय सांगच्या खातीर की ते चरण कमल त्या देवान आश्रय म्हणून ती मुखार सांगता ती पंकजांग्रय म्हणून ते इनडायरेक्टली सांगता ती म्हूण पळयता. सो एक प्रकार पळयल्यार नाभी तें देवाल नाभी म्हळ्यार थंय दोकून क्रिएशन म्हळ्यार पुरा सृश्टी आयिल्ली न्हू. ब्रह्मांड सृश्टी ब्रह्म येयले तें नाभी दोकून तें कमला दोकून आनी सत्य लोक एक प्रकार कमला फुल्ला लेखारी आसा. सो ह्या प्रकारार ती एक देवाल म्हणटात पळय ब्युटी ताजे उल्लेख करता आसता खंयच्यान पुरा एक नमुने एंग्जायटी वचुका म्हणून. पंकज नेत्राय देवाल ते ग्लान्स म्हळ्यार कुलिंग म्हणून त्या प्रकारार ती सांगता. तेव्हा मागेले कसन व्हड भाग्य तूं मागीर हांव तुगे मुखार राबलें आनी तूं म्हाका तुगेल नेत्र म्हाका पळोवंक तसलें भाग्य मेळटा आसा म्हणून. ताजेर एक कुलिंग इफेक्ट म्हणटात पळय ऑल्दो आतां म्हणटात पळय एक प्रकारार तूं वचचें द्वारकांत तूं भारी एक कश्टा विशय ते फायरा म्हणटा फायर ऑफ सेपरेशन म्हणटात पळय जाल्यार तुगेले ते पंकज नेत्राय ताजे एक दर्शन घेतल्यार ते कुलिंग इफेक्ट आसा म्हणून म्हणटा. पण शास्त्र हें मागीर सांगता की लोटस फ्लावर म्हळ्यार कमला फूल म्हळ्यार ताचे कुलिंग इफेक्ट असले कसं कसं विंगड विशय असता पण कुलिंग इफेक्ट अशें कर्पुरू चंदन सॅन्डलवूड हें पुरो कुलिंग इफेक्ट दितले वस्तू. तशींची कमला फूल वे कुलिंग इफेक्ट दितले वस्तू खंयच्यान मन शांत जाता म्हूण शास्त्रांत उल्लेख आसा. सो देवाले दोळे पंकज नेत्राय खंयच्यान ते सगळें पुरा भवताप जावन ते पुरो थंड जाताले त्या प्रकारार म्हूण सांगयता. अशी सांगिल्लें आसा की प्रत्यक्षास्तुं नयनम अबला यत्र लग्नम न शेखू कर्णा हें हाणे परीक्षित महाराजांनी सांगचें कर्णाविष्टम न सरति तथो यतम आत्मलग्नम यश्रीर्वाचम जनयति रतिम किं नु मानं कवीना दृष्ट्वा जिष्णुर्युधिरथ गता यत्सत्सम्ययुः. म्हळ्यार ताणें सांगचें आसा की देवा कोण एक म्हणटा तुगेले नेत्रां पळोवन तुगेले वयर मन लायलें तांकां पायल मनीस आसल्यार तांकां ते दोळे म्हणटा पण हाल्लोचे जायना म्हणून. कोण ते एक ऋषी मुनी तुगेले विशय आयकता ती तांणी फिक्स्ड जातात तुगेले हार्टान तूं म्हणून. आनी कोण पोएट्स तुगेले ह्या नेत्रां विशय तुगेले ब्युटी विशय उलयता ती तांगेले ते अट्रॅक्शन इतलें वाडून येता. आनी तूं कृष्ण परीक्षित महाराज सांगता तूं अर्जुनाल रथार राबिल्लो आशिल्लो म्हणून आनी पुरा जन कोण ते युद्धांत भाग घेतिल्लें तुगेलें तें दर्शन घेतलें तुगेले नेत्राचें तुगेलें दर्शन घेतलें तांकां पुरा जनाक प्राप्त जालें मू देवा तूं म्हूण अशी परीक्षित महाराजान सांगचें आसा. तशीच ती काणी आमी पळयता रामानुजाचार्यान एक सांगचें आसा. धनुर्दास म्हूण आशिल्लो ताका एक हेमंबा म्हूण एक स्त्रिया वयर भारी एक प्रीत आशिल्ली. तेन्ना त्या रामानुजाचार्यान धनुर्दास आपोवचें आसलें आनी सांगचें आसलें कसं न्हय विशय म्हळ्यार तुका
इतलें आकर्शण कसलें आसा तिगेल खातीर म्हूण तेन्ना तो सांगता की तिगेल दोळ इतली चंद आसा ती म्हूण म्हाका तिगेल दोळे इतले चंद म्हूण तेन्ना रामानुजाचारी धनुर्दासा घेवन रंगनाथाला येद्रा व्हरतकीर ऑफकोर्स ते गुरुल दये निमित्त तो फुड कितलेकी पंथा ताणें रंगनाथाल दर्शन घेतलां जाल्यार ह्या पंथा गुरुल दय आशिल्लो तागेले वयली ह्या पंथा रंगनाथाल दर्शन घेताना तो रोड सूर करतके बळबळी रोड सून तागेले सगळे पुरा अंगवस्त्र पुरा म्हणटात पळय पुरा ओले जावन वता म्हूण सांगिल्लें आसा सो ते देवाल नेत्राची चंदाई म्हूण तशींच एक ताज खान म्हणून आशिल्लो खंय करोलेंतू ते मदन मोहन देवस्थाना लागीं राबता आशिल्लो खंय तो मुसलमान आशिल्लो ताणें केन्ना कुराण वाजूच आशिल्लो खंय जाल्यार एक म्हणटात पळय क्युरियोसिटी म्हणटात पळय कसं न्हय म्हूण ताणें एक पंत कंडे दोखून मदन मोहनाल दर्शन घेवचें पळयलें खंय तेन्ना ताका अशें दिसलें की मदन मोहन वय ताका पळयता असं म्हूण आणि ते देवाल दोळ्याची दृश्टी पळयली सुद्दां ते बोध चुकून पडलं खंय तो ताज खान आणि ते मागीर ताका कोण की जागेल खंय उठ्ठा उठ्ठा कसन जालें म्हूण जाल्यार ताण तें देवान ताका अशी दिसली की ताका मदन मोहनान ताका पळयलो म्हूण ते तागेले मनाक वचना खंय रात्री न्हिद्यांत वय ताका मदन मोहनाल दृश्टी दिसता खंय आणि नेक्स्ट डे वय वचून म्हणटात पळय हगूर वचून अपास कंडेंत पळयत पळयत खंय आनी ताका अपास तशी दिसता खंय मदन मोहन ताका पळयता असो म्हूण सो हगूर हगूर तें तागेले मनांत तो देवा दृश्टी आसता खंय ते ताज खानान आणि थंय थंय तो लागीं लागीं भोंवचें सूर करता खंय तागेली जन आसता ती ताका ते कसन जालें नाका म्हूण दिसता खंय तेंची मदन मोहन देवस्थानाल पुजारी आसा पळय तो वय ताका सांगता खंय कसले तूं देवस्थानाला लागीं लागीं भोंवता म्हूण मुखार सून तो एक व्हड भक्त जावन देवाल विशीं ताणें मस्त सकळ पोयट्री बरयलेली आसा म्हूण म्हळ्यार त्या देवाल नेत्रा चंदाई म्हूण आमकां देवाल म्हणटात पळय देवाल दर्शन घेता आनी अशी पुरा ड्रमॅटीक धनुर्दासा ताजखाना म्हणके आमगेले अनुभव अशें आसना जाल्यार खंडित विश्वास दवरयत पंकज नेत्राय खंडित आमगेलें तें शुद्धीकरण जाता आसा देवाल दर्शन घेता आनी देवाल नेत्राच दर्शन घेतल्यार पंकज नेत्राय एक कूलिंग इफेक्ट खंडित आसा आणि पंचांग पंकजांग रे एक लास्ट पॉइंट आमी पळोवया की देवाल एक म्हणटात पळय देवाल पांय आसा ते शरण घेवचें ते रुक्मिणी देवी वय सांगता खंय कसं ना बाय हें चरण कमलाक म्हणटात पळय पुरा जनाल एक आकर्शण तुगेले भक्तांक मात गोतस कोणाक कळना की तुगेले चरणान तूं कितले एक आनंद आसा म्हूण ताकाच आमी पळयत की गौरांग प्रभून वय ते अवतार घेतिलो ह्या लेकारी लेकून न्हू कसले की आतां गौर पौर्णिमा येता आसा सो हो एक पॉयंट आमी उलयत की गौरांग प्रभून अवतार कसले घेतिलो म्हूण मेन ताजी आंतरीक रुपारी 3 रिजन आसा म्हूण एक तर ताका गौरांग प्रभू दिसता खंय की राधा रानीक म्हणजे कसं एक प्रकाराचें एक तिगेली एक प्रिती देवाल खातीर म्हूण आनी ताका गौरांग प्रभूक दिसता खंय की म्हळ्यार कृष्णू नव्हतो निजोम ताका दिसता खंय हें एक प्रितीचें कसन हें राधा रानी कसन ती एक प्रीती आसा तें म्हाका अनुभव करता म्हूण आनी ताका मागीर हें दिसता खंय की राधा रानी भावांक येवन तिका कसन ती एक आनंद एक्सपिरियन्स करता कृष्णा खातीर भक्ती करून आनी कसन ते कृष्णाल ती चंदाय आसा कसन तिका आकर्शण करता ती इतलें इंटेन्स अट्रॅक्शन आसता की राधा रानीक वय मुग्ध जाता ती कसन मेगिलान चंदा आसा पुरो म्हूण सो तें एक अनुभव एक्सपिरियन्स करच्या खातीर आनी ते एक म्हणटात पळय कृष्णा राधा प्रीती आणि राधा कसन कृष्णान एक ते प्रीती आसा ते स्वीटनेस ताचे खातीर गौरांग प्रभून एक अवतार घेतिलो म्हूण कृष्णानाचे अवतार घेतले तागेले भक्ता रुपारी म्हणून आमी पळयत सो नमो महावद्यान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतम भक्ताकेम नमामि भक्त शक्तिकम हें एक प्रकारारी इंटरनल रिजन आमी पळयत आनी भायची रिजना लेकार पळयत की युगधर्म स्थापन करता आशिल्लें संकीर्तन ह्यांचे एक युगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे ह्यांचे युगधर्म म्हण ते प्रोसेस हे कलियुगान तूं सेटअप करता आशिल्लें तांकां सूर करता आशिल्लें जाल्यार की भागवतमाचें लास्ट श्लोक ह्यांचे नवं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरिम परम म्हळ्यार भागवतमाचें कंक्लुजन ह्यांच आशिल्लें की नाम संकीर्तनम यस्य म्हूण सो त्या प्रकारे गौरांग प्रभून तें एक भायच्या रुपार पळयल्यार
ते युगधर्म स्थापन करचे आयले दोनीच म्हळ्यार अद्वैताचार्यान प्रार्थना केलेली ते तुळशीनी गंगेचे गंगेचे गंगाजल अर्पण करून देवा की तू येऊ का आणि आम पुराजनाक रक्षण करू का नमो महावदान्याय सो त्या प्रकार आणि देवान एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले भक्त कशी आसता ती म्हूण पुराजनाक दाखोवन दिवच्या खातीर छन्न अवतार भक्त रूपम भक्तावतारम भक्त म्हळ्यार एक भक्ता रुपार अवतार घेतले देवान आणि कशी ते एक डिवोशनल प्रॅक्टीस करचे म्हूण ते दाखयलेले न्हू कोणाक कळ्ळी तो देव म्हणून कसं की तो छन्न अवतार आशिल्लो सो देवाल ती प्रीती पंकजांग रेन म्हळ्यार ते कसन ते एक देवाल चरण कमलान तूं ते एक प्रीतेस म्हणून म्हळ्यार ते मुकुंद अष्टक बिल्वामंगल ठाकुरान सांगच्यात कळ्ळा करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयेन बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि हें बिल्वामंगल ठाकुरान ते मुकुंदम अष्टकम ते सांगचे आसा की ते देव वय ते हाचे पान्नारी न्हिदोन ते तागेले बोट चिंतके कसन हें मेगेले बोट्टान तूं इतले एक आनंद मेळटा भक्तांक म्हूण सो मार्कांड ऋषी ते स्थान आसा की पळय ताणें इतलं पुरा सृष्टी ध्वंस जाता आसता डिस्ट्रक्शन जाता आसता ते ताका दिसता की देव तागेले बोट्टाक तोंडाक घालून पांया बोट्टाक तोंडाक घालून चिंता आसा म्हूण आनी भारी खुशेर आसा की देव म्हळ्यार कसन तागेले ते करार विंदेन पदार विंदम कसन मुखार विंदे म्हळ्यार तागेले बोट तागेले तोंडाक घालून तागेले बोट्टान पांया शरणान तूं कसन एक सुख प्राप्त जाता आनंद आसा सो हांगार पळयता ऑलमोस्ट 8 o'clock जालेलो आसा सो क्विकली रिकॅप करता तुमगे कसने कॉमेंट असल्यारी सांगितलं सुरे एक आम्ही हें पळयलेलें की तथा परमहंसानान तीन सांगचे कुंती देवीन की हांव एक स्त्री परमहंस आनी मुनिजनान मात तें म्हाका कशी देवा तुगेले विशय मना व्हरचें म्हूण जाल्यार आमी त्या कॉन्टेक्स्टांत एक डिस्कशन केलेलें की मेन विशय म्हळ्यार देवाल भक्ती आनी आयचे स्त्रिय म्हळ्यार ते स्थान आयचे आधुनीक सोसायटीन तूं आमी ते कॉन्टेक्स्टा लेखार पळोवका कोणाल कशी अपब्रिंगींग आसा तांगेले सोशल कल्चर कसन आसा आनी खंयच्या रुपार कोणाल कसन जेंडर रोल आसा त्या विशयार आमी एक पॉयंट आउट केलेलें की मेन विशय म्हळ्यार स्त्री जावं पुरुश असो खंयच्या चांग रुपार तांणी जीवन करून तांणी प्रोग्रेस करूं येता लायफान तूं त्या एक सिच्युएशनांत आसल्यार तें एक बेस्ट ट्रेडिशनल असो वेस्टर्न असो जाल्यार खंयच्या एक सिच्युएशनान प्रोग्रेस करूं येता आनी त्या सिच्युएशनान तांकां एनकरेज करता त्या लेखारी हें पळोव येता म्हणून आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलें मागीर आमी हें पळयलें की कशी कृष्णाय वासुदेवाय तिणें देवकीने वासुदेवाल देवकीले आनी नंद महाराजाल ती प्रीती देवाल खातीर देवाल प्रीती तांगेल खातीर तो विशय तीन मनावून ते प्रार्थना केली देवाल नामस्मरण घेवन कृष्णा नामाचे विशय आमी पळय आनी गोविंद ताजे विशय आमी हो विशय पळयले आनी ताची मुखारसून ती करना यशोदान जें नांव घेयना ती तेका कसलें कितें दिसता काय कुंतीका तो विशय पुरो होडू तांतू हांव तें नांव घेयना हांव देवालें त्या प्रकारान आमी पळयता आनी लास्टार आमी पळयता की कशी एक लोटस फ्लावर आवट नाभीक आनी कशी हो देवाल पंकज खंयचे पंकज नेत्र पंकज मालिनी कशी तो पंकज हें त्या विशयार आमी डिस्कशन केलें देवाल ते नेत्राचे चंदाई आनी देवालो विशय पंकजांग रे तागेले पांयाक एक कसन एक चंदाई आसा आपल्या विशयाचेर डिस्कस केलें सो हांगार पळयता कोणाक कसन हें सांगपाचें जाल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सार घालयता अनम्यूट करूनय सांगता हरे कृष्ण कसं चूक जाल्या क्षमा मुखारसून श्लोक आमी 23rd 24th श्लोक नेक्स्ट संडे आमी पळय कोणाक कसं शेअर करता आसल्यार ह्या समयार शेअर कर धन्यवाद वेणुमत वाणप्रभू हरे कृष्ण
धन्यवाद टाइम काढून तुम्ही ह्या पुरा जणांनी सेशन जॉईन करता आसत आमकां दाखल एक छान रूपार देवाला उदास करून स्पेशली एक होड विषय कुंती महाराणी प्रार्थना हे आम्ही मनावरच्या प्रयत्न केल्यार भारी एक छंदस ही प्रार्थना दिसले अंगाची हरे कृष्णा महामंत्र म्हणून 2-3 पंथा म्हणून आम्ही सेशन कंक्लूड करू नेक्स्ट संडे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः हरे कृष्ण धन्यवाद नेक्स्ट संडे आम्ही मुखारसून डिस्कशन करू हरे कृष्ण सेशन अंगारा